बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भो सर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता हांव दिनवासता. भो मोगाला जेजू तुका आर्गां दिता हांव दिनवासता. भो मोगाला पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिता हांव दिनवासता. दिनवासता बापा हे आयच्या दिसा पासत हो वेळ तुवें आमकां सगल्यांक फाव केल्या पासत हांगा हाजीर जावंक आमकां सगल्यांक हांगा एकठांय केल्ल्या पासत तुजें जिवें उतर आयकूंक आनी ह्या तुज्या उतराची आमी समजणी घेवंक तुजी शिकोवण घेवंक तुवें आमकां एकठांय केल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता. बापा आमचे ओत्मीक सांदे उगोड आनी ह्या उतराची आमकां समजिकाय दी, सजमणी दी आनी हें उतर आमी आयकल्लें उतर आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आमकां पवित्र आत्म्या आदार कर. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. Amen. Praise God. Amen. 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 Thank you, Jesus. Praise God. कोणागे testimony hai? कित्ते पुनः. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hello? Hello? Praise Jesus. Praise Jesus, Fatima. Praise Go the ahead. Lord. Happy New Year to you all. Happy New Happy Year New to you Year. too. बाय फातिमा तू खी हाय कातार हाय I'm गोया हाय मुनाचेर हाय खी हाय brother, I'm Goya. गोया हाय तू I'm in Goa, brother. Yes. Yeah. I just want to glorify God and thank God for everything He has done in my life and has been doing. And I'm just fixing my eyes on Him for everything. Whatever He's doing, I just accept it. And I believe that He's with me in every situation. I thank God for mommy's life. My mom is very Mute Zalo. Yeah, my mom was very serious, and doctor had said like to come down because he said there's no this for her to. She was very critical, so and very bad. She was on the ventilator, and I had to rush down again to Goa. But after 2 days, my mother recovered and she's back home after a week at home. I just give all glory to God. जेजू She's कारगा good in Praise God. health, although my mom is not talking anything, but then I just thank God. She's still in her conscious. She recognizes us. Praise Jesus. Praise God. And I Break. believe for a greater miracle in my life. As long as after I go to Qatar, I'm just seeing a greatest miracle from God. I know that He's there with me in every situation. And He's the one who's giving me that strength to go through every turmoil that Amen. I'm facing in my life. All glory and thanks to Almighty God, now and forever. Amen. Praise I thank God. everyone Amen. praying for me. Thank you all for every praise. It really means a lot to me. Praise God bless you all. And may God bless you all with a wonderful year ahead with blessed showers of His blessings. Amen. Wow. Praise God. Amen. Praise God. आमेन आमेन जेजू So, कारगा Samko Uzward Fatima. Thank Kaduk na tuji pitur. You're filled with so much love, joy, and the light of the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Anikona, ha? जेजू कारगा Yes, Karka. Praise God. हांव एक गोवायकी दिता Okay, brother. म्हणटच कितें जालें आमी ह्या वर्सा फकत आमचो पूत येवपाचो आहलो
कित्याक ताका हॉलिडे पडलेली सुमार नोव्हेंबराचे निमाण्या सुमारान, म्हणजे आमी आतां डिसेंबरान गेल्ली बोमाई आमचो रितीर आहलो सान पावलोचो थंयसर, आनी आमी 3 तारखेर परतून येतकूच तोय 3 तारखेर येयलो. पूण आमची धूव जी UK हा ती ह्या वर्सा नातालांक येवपाची नासली. Praise God. म्हणटच कितें घडलें, नोव्हेंबराच्या निमाण्या सुमारान तें एका एका चेड्याक वखता आनी 3 वर्सां वखता इगोर्जी हांगा कॉलेजीन. तेजे उपरांत ताका ती मेळ्ळी आनी ती एकदम बरी बरी भाशेन चलताली. तो हांगा गोंया पासून येयल्लो. आनी कितें घडलें, जुलायच्या म्हयन्यान आमी सगळीं सदांच आमी मागणी करतालीं, आमी ताका इंटरसीड करतलीं आमच्या भुरग्यां पासत. आनी तो जेन्ना 23 गोंया येयल्लो तिचे बरोबर, आमी ताका सांगलेलें की तूं खरेपणी जेजूचेर भावार्थ दवरताय, तूं जेजूक सोत मानताय. हांवें ताका कसलेंच नाल्लें, तो केन्नाच जेजूक सोत मानिनासलो. म्हणटच ताका हांवें प्रिचर न्हय हांव, कितें Praise करतलो, God. उतराची सजमणी दिवंक जाय. कित्याक तो आतां म्हज्या धुये बरोबर फ्रेंडली हा. Yes. म्हणटच ताका हांवें सुमार ताका सांगलें, ती सुमार 8 दिसांक आयिल्ली, ताका सांगलें हांव तुमकां आतां मातसो वेळ काडून 2-3 वरां दियात म्हाका, म्हाका तुमचे बरोबर उलोवंक जाय. म्हणून म्हजी धूव म्हणूंक लागली तो इतलो सोत मानिना पूण तो ओपन हा आयकोपाक. ताका सांगलें तूं आयकूंक तयार वय म्हणून हांव उतर दिलें, शिकवण दिली, सगळी सजमणी दिली, सामकें जेनेसीस टू रेवलेशन पर्यंत ती Wow. दिली. आनी जेजून खुर्सार कितें केलें, शेकींग सगळें सांगल्या उपरांत ताका हांवें विचारलें तूं जेजूक सोत मानूंक तयार हाय. आनी तो म्हणूंक लागलो ह्या आतां चड इतलें बेगीन म्हज्यान करूंक जायना, Praise पूण God. म्हाका वेळ जाय. आनी हें ऑक्टोबरान केन्ना घडलें, ऑक्टोबर 23. म्हणटच ती गेली, म्हजी धूव गेली, 24 कॉमेस जालो आनी ती मेळटात केन्ना सगळीं बी. पूण आमी आतां ह्या आमच्या भुरग्यां पासत, फकत तिचे पासत न्हय, आमच्या व्हडले चलये पासत, म्हज्या पुता पासत आनी हे धुये पासत आमी मागणी करीत आसा. मीन्स प्रेइंग इन द स्पिरीट, रोअरिंग इन द स्पिरीट, ग्रोनिंग इन द स्पिरीट, हें सगळें आमी करीत आसा. कित्याक आमी जाणो आतां देवाच्या उतरान की प्रेइंग इन द स्पिरीट म्हणजे एकदम पावरफुल. आमच्यान 2-3 वरां आमच्यान म्हणटा कितें म्हणटा विचित्र भाशांनी कितें म्हणटा ताका, प्रेइंग इन टंग्स, सेम ब्रदर, विचित्र भास. विचित्र भास. आमी एका दिसान 2-3 वरां विचित्र भाशांनी आमी मागणी करीत जाल्यार खूब फायदो आहा ताका. एक तर Praise God. आमचे स्पिरिच्युअल लायफ वाडटा, आमकां रेवलेशन आनीक मेवता, आमचें ट्युनिंग ते म्हणटा तें पयलीं आमचो रेडिओ आहलो एनालॉग, आमी ट्यून करीत आसले, आतां सगळें डिजिटल आहा. आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आनी विचित्र भाशांनी उलोवन आतां आमचें डिजिटल ट्युनिंग जालां, म्हणजे ट्युनिंग एकदम बरें जाता टू द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. म्हणटच हें आमी करीत आसल्यार म्हजी मिसीस आनी हांव. आनी जेन्ना हांव ह्या UK आनी कॅनडा आनी US मिशनांतलो परतून येयलो एप्रिलान, मार्चच्या म्हयन्यान हांवें सगळें सकाळीं उठोन 5:30 1 वर 1.5 वर विचित्र भाशांनी कॉमेस केलें. Wow. मायाच्या म्हयन्यान जून, जुलय, ऑगस्ट, ऑगस्टान कितें घडलें जाणाय, Praise God. कितें तरी घडलें, कितें गडबड घडलो. म्हजे धुवेक एके भाशेन एकदम कितें म्हणटा तें रॅडिकल एक्सपिरियन्स मेवले जेजूचो. म्हणजे पवित्र आत्मा ताका कसो मेवलो की आतां ताका देवाचो मोग आनी देवाच्या उतरान कितलो मोग येयलो की ताका केन्नाच येवंक नासलो. वय उतर जाणो आमी उतर शिकयता भुरग्यांक आमच्या, पूण तें म्हजें मन इतलें रॅडिकल जालें उतरान. Praise देवाचें God. उतर आयकता, वाचता, म्हाका प्रश्न विचारता, डॅडी हें अशें कितें तें कशें. आनी त्या चेड्या वयर कांयच खबर सांगिना. आनी शेकींग नोव्हेंबराच्या 10 दीस काबार जावचे पयलीं, नोव्हेंबराचे 10 दीस म्हणजे 20 तारखेर 25 तारखेर ताणें त्या चेड्याक सांगलें पळय हांव आतां
इतले जेजूच्या मोगान पडला. तूं आतां हे वेळार जेजूक इतलो सोत मानिनाय, तूं मातशें अहें अहें पळयताय. म्हज्या डॅडीन सांगलेलें, हांवूय तुमकां सांगता. म्हणटच आमी आतां मातशें टेम्पररी सेपरेशन करया. Praise हांव God. तुमकां मेळपाक तयार ना, कित्याक तुका हांव वेळ दिवंक सोदतां खरेपणी तुका जेजूचो मोग येवपाक. आनी तो आतां घुस्पलो सामको. 3 वर्सां कोणाक वोगोता, अरे हाका कितें जालां. Mm. म्हजी चली म्हणूंक लागली, आतां ताका सोडला म्हणून म्हाका मातशें पळय. आमी आमी लोकां भाशेन न्हय, आमकां इमोशन्स आसता, भावना Yeah, आसता yeah, न्ही. yes. पूण आतां ताणें थाराव घेतला कितें, त्या चेड्या बरोबर रावपाक न्हय, आतां जेजू बरोबर रावपाक. म्हणून जेजू पयलो कितें सांगता तो, आनी तो आतां जेजूशी एक जाल्या त्या संबंदान फुडें वचपाक ताका पवित्र आत्म्यान सांगलें. Praise God. आयकता तुमी Yes, म्हणजे yes. बाबडे न्हू. Yeah, 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 yeah. ते येस Wow. ब्रदर. आतां त्या चेड्याक सोडपाक तयार जाता. आनी ते शेकी जेन्ना आमकां सांगलें न्हय, आमी तिका सांगलें, तूं आतां केन्ना काबार जातलें तुजें. ती केन्ना येवपाचें नासलें, कित्याक तें डिसेंबराच्या म्हयन्यान ती आतां की तांचे बरोबर घरा वचपाचें आसलें क्रिसमसाक बी. म्हणटच आमी जेन्ना पोत्तून आयलीं रितीराची, आमी टिकेट काडली. आनी तुमकां कितें सांगू म्हज्या भाव भयणीनो, त्या दिसांनी टिकेट काडपाक तुका दिसता सवाय टिकेट डिसेंबराच्या No, म्हयन्यान. no, no, no. ना. डिसेंबराच्या म्हयन्यान तुका टिकेट काडपाक आनी मातशी पयलीं काडली जाल्यार तुका सवाय. पूण जेन्ना तूं टिकेट काडटाय डिसेंबराच्या म्हयन्यान, तुका सामकी टिकेट भरची पडटा. पूण त्या वेळार आमी चिंतूंक ना की आतां टिकेट कितली पडटली, कित्याक आमकां खुशालकाय भोगली. कित्याक म्हजे चलयेक जेजूचो मोग. Jesu मेवलो. म्हाका Yes, दिसता हांव म्हणटा म्हाका एक व्हडली लॉटरी मेवली. yes, yeah. कित्याक जेन्ना आमी दुडवांक पयलीं आमी फुडें कोत्ता, इतलें तूं येनाका, मागीर ये, आमी येता, आतां इतलें दुडूक, हें आमी चिंतिनासतना बरे करून आमी ते 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 दुडू अरेंज केले आनी ताका टिकेट हाडली ताजी. आनी टिकेट हाडली, वन वे टिकेट हाडली. कित्याक त्या वेळार रिटर्न टिकेट हाडपाक आमी नोको, कितें परिस्थिती ती, म्हणून वन वे टिकेट हाडली. आनी जेन्ना ते घरा येयलें, आतां पळय, इट्स अ बॅटल, म्हणजे झूज जाता. एक तर तुका जेजूचो मोग आहा, एक न्हू ताका सोडला थिंचर, ताका सांगलां की आतां आमी सेपरेट जावया टेम्पररी, तूं जेजूक येवचे पयलीं. आनी आतां ताजे भितर झूज चलता. कसलें झूज, इमोशनल झूज आनी एके वटेन देवाचो मोग. पूण कितें व्हडलें म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना ते 4 तारखेर 5 तारखेर डिसेंबराचे येयलें गोंया वन वे टिकेट, आमी ताका देवाच्या उतर शिकयलें, देवाचें उतर सांगलें. मिन्स एनकरेजींग इन द स्पिरीट, एनकरेजींग वीथ द वर्ड ऑफ गॉड. आनी शेकी भाव भयणीनो, एक सुमार जाल्या उपरांत हे धुवेक म्हज्या सगळें जें तिचे भितर कितें भावनाचें कितें नेगेटीव आहलें तें सगळें उडोवन गेलें. Wow. आनी आतां रायट पोत्तून पोत्तून म्हणजे उज्यान पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आतां Yeah, जिवंक लागले. yes. आनी आतां तें आमकां सांगलेलें की आमी आतां उठोंक जाय आनी आमी 1 वर 1.5 वर आमी मागणें करूंक जाय. हांव कोत्तालो तें, पूण ते आतां म्हणूंक लागले आमी सगळीं बरोबर करया. Wow. हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव जेजू भयणीनो, करता. आमच्या घरा, आमचें घर हांगा सोसायटीन आहा, आमी ज्या भाशेन स्प्रेइंग द टंग्स कोत्ता, हांगा केलें जाल्यार आख्खी सोसायटीचो लोक समजतलो की आमचें घर मेंटल म्हणून. Yeah, praise. तुमी समजना कितें म्हणटा तें. Yes, जेन्ना आमी yes. प्रेइंग इन टंग्स कोत्ता, तो आवाज येता तो सामको फोर्सान वयर येता, म्हणजे रोरिंग अँड म्हणजे ला 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 सामकें ओ ला अशारा म्हाका म्हणजे फुल फुल पॉवर इन फायर. Praise म्हणटच God. आमी चिंतलें की पयल्या दिसा आमी घरांतल्यान कोत्तेले, पूण आमचो व्हॉल्यूम मातसो लो आहलो. म्हणजे आमी चिंतता कोण आयकता भायल्यान, कित्याक आमच्या सोसायटी आहा, घरां लागीं आहा. आमी चिंतलें कितें, दुसऱ्या दिसाकथान आमी गाडयेन वेतले. थंयसर आमी गाडयेन बसतले. म्हजो पूत Yes. येयलो, धूव हाडली, म्हजी बायल आनी हांव 4 जाणां गाडयेन बसपाची आनी रस्त्यार वचपाची. म्हणजे थंयसर एकसुऱ्या जाग्यार ओ जाग्यार लोक चड हा वो लोक चलना तो, सगळीं जनेलां बंद करपाची, एसी घालपाची आनी 1-1.5 वर आमी Wow. फूल फोर्स करपाचें.
6 तारखेर ताण केन्ना तारीख 31 तारीख 31 तारखेक ती गेली म्हणटच 31 तारीख पर्यंत आमी हे आमचे प्रेइंग इन टंग्स कॉमेस केले आणि हो भयणीनो तो भुरगो तो चेडो तो विचारता तो जो प्रश्न विचारिनासलो तो विचारता हें कितें हें कशें हें जी ताका इंट्रस्ट नासली आनी त्या वेळार धुई म्हणून लागली तुका जें सपोर्ट जाय आमी आहात तुका सपोर्ट दिवपाक पूण म्हाका तुजो तुजें 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 कमिटमेंट जेजूक जेन्ना तो येता म्हाका Wow. तो जेजू कडेन येनाका म्हाका लागून जेजू कडेन येनाका कित्याक Yeah, yeah. म्हजे बरोबर संबंद दवरपाक तूं म्हणनाका हांव जेजू कडेन म्हाका कळटलें की तुका पयलो जेजू जाय आनी तेज्या उपरांत हांव जाय हें Hmm. हें तुज्या मनान आसत जाल्यार तेन्नाच तूं म्हाका सांग म्हणटच हें जेन्ना थाराव ताणें सांगलें ताका तो मातसो ताजी बॅटरी डावन जाली जाणो कित्याक जाणो बाबा Yes. न्हू कित्याक तो म्हणटालो बरें तुका जेजू जाय जाल्यार हांवूय Yeah. येता तुजे वरी Yeah, yeah. हांव करता पूण खरेपणी काळजान थान ताका जेजूचो मोग ना ताका Yeah. जाय फकत जेजू कडेन येवपाक ताका सांगपाक ओय हांव तुका तुका लागून जेजू कडेन येता ना म्हणूंक लागले ना म्हणटच जेन्ना अशी अशी भासाभास चलता आमी नको ती भासाभास चलता फोनाचेर आनी हें चलता त्या वेळार म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या मिसेजान थाराव घेतलो की आतां जेन्ना ती आतां मास्टर्स करता क्लिनिकल सायकोलॉजी किंग्स कॉलेज लंडन ताचे आनी 5-6 म्हयने उरल्या मास्टर्स करता म्हणटच आमी थाराव घेतलो पवित्र आत्म्याच्या आदारान मागणी करून की म्हजी मिसीस तिचे बरोबर युके वेतली म्हणून आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें Yes. म्हणटच आमी हें जें घडटालें नोव्हेंबराच्या निमाण्या सुमाराक की कशें चलता की ती आतां तिणें सांगलां तिणें सेपरेट जालां आमी जेन्ना बॉम्बे गेल्ले तेन्ना आमी आमचो युके विजा एप्लाय केल्लो एज अ बॅकअप कित्याक आमी 3-4 म्हयन्यांनी आमी युके वेता पूण आमी कितें केलें 2 वर्सांची विजा काडली Hmm. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान डिसेंबरान जेन्ना आमी सान पावलीच्या रितीराक वेता म्हणटच 10 तारीख डिसेंबराची आमच्यो पासपोर्टी आयलो स्टॅम्प मारून 2 वर्सांची युके विजा आली म्हणून युके विजा आमचे कडेन आहा आनी भाव भयणीनो आतां तिणें एक वन वे तिकेट काडली म्हणून आतां ताका वन वे तिकेट परतून वचपाची जाली आनी म्हज्या मिसेजाक पासून तिचे बरोबर वचपाक 31 तारखेर आमकां कळ्ळें की 31st मातशी तिकेट डावन आहा अबाउट 20,000 म्हणून 31 तारखेर म्हजी मिसेस आनी म्हजी चली परतून युके गेली पयली तारखेर पावली आतां आमकां तांकां थंयसर वसोंक जाय जाल्यार जाणे भाव भयणीनो तांकां रावपाक जागो जाय न्ही होय की ना होय Hoy. ब्रदर आता ते वेता जाल्यार ताच्या हॉस्टेलान रावूंक जाता पूण ताणें तें हॉस्टेल सोडलें ज्या जाग्यार ते रावताले हॉस्टेल सोडलें कित्याक हें जेन्ना घडलें मेंटली ताका मातसो हें जालो इमोशनल थिंग म्हणून मिसीस म्हणून लागली ताका अशें ह्या परिस्थितीन सोडपाक सारकें न्ही पूण जें घडलें ह्या दिसांनी डिसेंबरान एकदम Yes. घडलें All कित्याक God's doing. पवित्र आत्म्यान तिका घट केली पूण Yes. 31 तारखेर म्हजी मिसीस आनी म्हजी चली युके गेली आतां ती युके आहात आनी आतां आयज सुमार 8 दीस जाले कालच्या सुमारान मंगळार दीस गेल्ली बुधवार दीस पावली आयज बुधवार आज सुमार एक सुमान जालो म्हणटच जेन्ना थाराव घेतलो सुमार 20 तारखेर डिसेंबराचे 4-5 दीस नातालांची आसली तेन्ना तिकेट काडपाची आसली आमी म्हजी भयण आहा युके म्हजे भयणीक सांगलें म्हजी भयण म्हणूंक लागली तुमी म्हाका सांगलां म्हणून आमचें घर आहा लंडनान जें आमी भाड्याक दिता आनी आजून पासून कोणाक भाड्याक दिवंक ना पूण 3-4 म्हयन्यांनी आमी भाड्याक दिवपाची आहा हांव तुमकां दोगांयकी त्या घरान रावपाक जागो दिता Wow. Praise God. जेजू कारगां Jesu karka. जेजू जेजू कारगा कारगां जेजू भाव कारगा भयणीनो जेन्ना आमी जेजू पयलीं घालता आनी सगळे पळय ह्यो Yes. संवसाराच्यो वस्तू आमकां सदांच म्हणटा ना रे बाबा हें पयलें जाय आमकां संवसाराचें मागीर फुडलें पळोवचें पूण जेन्ना म्हजे धुयेन
जेजू पयलो केलो आनी ताका सोडपाक तयार जाली, कित्याक तो जेजू बरोबर ना. आनी तेजे उपरांत ते जेजूच्या मोगान पडले आनी ते आतां आमी ते विचित्र भाशांनी आमी उलोवंक लागली. आनी तेजे उपरांत म्हज्या भाव भयणीनो, आमी आतां कितें, आमी आतां देवाचें उतर सदांकाळ देवाचें उतर आयकोन, देवाचें उतर सजमणी घेवन, तेजे उपरांत विचित्र भाशांनी उलोवन आमी एके भाशेन आमी स्पिरिच्युअली स्ट्रॉंग जाली. म्हणटच देवान ती वाट केली तांकां रावपाक, आनी आतां ती त्या घरान रावतात. सगळें नॉर्मल जालां. चलयेची कॉलेज पासून कॉमेर्स जाल्या. आनी भाव भयणीनो, हांव आतां गोंया आहा. पूत हा मानिपाल, व्हडली धूव हा Praise UK, God. आनी हांव आतां गोंया आहा. आनी हांव थोड्या दिसांनी एप्रिलाच्या म्हयन्यार हांवूय तांकां म्हणजे मिसेसाक जॉयन करतलो UK, आनी आमी थंयसर मेवतले. पूण हांव Praise तुमकां God. गोंय कित्याक सांगूंक सोदता भाव भयणीनो, कित्याक जेन्ना आमी विचित्र भाशांनी आमी उलोवंक कॉमेर्स करता, जी आळकोळ आहा, जे सैतानान चोरून हाडलां, जे कब्जो घेतला, त्या विचित्र भाशांनी तो पवित्र आत्म्याचो उजो येता आनी कितें सारकें ना तें सगळें तोडटा. जे सारकें ना तें बरें करता. खरेपणी जेजूचो मोग आमचे भितर वाडयता. आनी भाव भयणीनो, जी शांती आमकां मेळटा, ही संवसाराचे कसलेच दुडू, कसलेच पोझिशन, कसलें नांव फामार कितें जावं, ते आमकां केन्नाच दिवपाक शकना जेन्ना Praise आमी God. जेजू पयलीं आमच्या जिवितांत घालता. म्हणटच हें जें घडलें, आतां म्हजी व्हडली चली जी US आसा, ती जाणा आसली की ती ह्या भुरग्या बरोबर ती वोकोता म्हणून. आनी जेन्ना तिका कळ्ळें की आतां म्हणून लागली, अरे, कित्याक ती ती सारकी ती मातशी हा, पूण अजून घट ना. पूण आतां हें आयकोन तिजोय भावार्थ वाडला. Praise God. ताचो भावार्थ एक्चुअली तो बरो आहा. तो खरेपणीन देवाच्या उतरां तो उतर शिकता. तो खरेपणीन युथ क्लासीक, बायबल क्लासीक येता. पूण ही दोग चली म्हजी केन्नाच येनासली. एक US आहा, एक UK आहा. पूण जेन्ना UK चलयेची म्हणजे कितें म्हणटा ताचें एक्सपिरियन्स मेळ्ळें पवित्र आत्म्या उदेशीं, हांव जाणो की व्हडलेचें आनी आतां सगळ्या आमच्या भुरग्यांचें खरेपणी तारण जालां. आनी ती आतां पवित्र आत्म्यान भरल्या म्हणून, आनी देवान ती बरी वाट तांच्या जिवितांत केल्या म्हणून हांव देवाक Arkanchi आर्गांव Suk. वाखाणणी. Amen. Arkanchi Vakani. Suk. Praise Yes, God. Lord. Praise God. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. So beautiful. Praise Yes. God. Praise God. Praise God. देव इतलो मोगाळ, देव आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी. Praise सदांच विस्वाशी. आमकां जाय सदांच आमकां जाय कितें, आमकां रिजल्ट जाय. 2 मिनिट नूडल, इन्स्टंट कॉफी. आमकां आयज केलें मागणें एका म्हयन्यान, 6 म्हयन्यांनी, एका वर्सान आमकां फटाफट जाय रिजल्ट. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेपणी आमच्या परिस्थितीर आमचे दोळे धरिनासतना फकत जेजूचेर धरता आनी विचित्र भाशांनी उलयता, देवाचें उतर आमी पाळटा, खरेपणी आमी त्या उतरान आमी रिगून रावता, हांव तुमकां सांगता कशे भाशेन देव आमच्या जिवितांत Wow. वजाबान दाखयता. आनी भाव भयणीनो, ह्या नातलांची परब जी जाली, खरेपणी आमची नातलांची परब जाली. आमी आमी आमच्या घरा कांय स्वीट्स करूंक ना, नेवऱ्यो करूंक ना, कांयच करूंक ना. पूण जो मोग आमचे भितर एकामेकांच्या मदें जेन्ना आमी मागणी कोत्ताले, आमी विचित्र भाशांनी उलयताले, आमी खिचून गेले जाल्यार कोणाच्या काजाराक वा कोणें कितें, आमी एका फामील करून वेताले. आनी म्हजी धूव म्हाका सांगता, डॅडी म्हणटा, म्हाका दिसता आमी जेन्ना ह्या काजारांक वेता आनी खंयचे पार्टीक वेता, म्हाका हें दिसता की आमी एका बऱ्या जाग्यार ना. कित्याक म्हाका दिसता आमी आमी Praise आमी God. मिसफीट हांव. आमी Yes. मिसफीट हांव. आनी हांवें ताका सांगलें, आमकां फामिली पासून वा आमकां भावा भयणां पासून आमकां वेचें पडटा. पूण तूं कितें म्हणटाय तें हांवूय चिंतता तशेंच. Yes. ती Yes. म्हणूंक लागलें, तूं म्हणटाय पूण म्हाका हें दिसता केन्ना. आनी तें केन्ना जेन्ना वेतालें, डांस करतालें, हांगा वेतालें, थंय पळयतालें. पूण आतां तें ओगी रावन फकत नियाळ करून तो थंय साताऱ्यान खूब लोक येयल्लो. तुजे धुवेक कितें जालां, कित्याक ओगी आहा. आनी ते म्हणूंक लागलें, हांव ओगी आहा हाचो अर्थ की हांव दुखी बरीत आहा अशें न्हय. हांव जेन्ना तोंड उक्तें करूंक सोदता, हांव चिंतूंक सोदता कितें हांव उलयतां. म्हाका बिश्टें उतरां उलोवंक जाय म्हणून हांव उलयना. आनी जेन्ना हांव घरा कितें उलयतालो जाल्यार
कित्याक आमी पातकी भाव भयणीनो आमकांय कितें उलोवंक जाता. म्हजी धूव म्हाका म्हणटा, डॅडी आमच्यान थंय म्हणूंक जायना, आमी खरे Wow. भाशेन Praise God. देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हणूंक जाय. म्हणटच जे हांव म्हज्या दुयेक कडसून शिकलां ह्या म्हयन्यान, जे डिसेंबराच्या म्हयन्यान खरेपणी पवित्र आत्मा म्हजे कडेन उलयतालो. हांव तुमकां उतर Yes. शिकोवंक दिता, हांव तुमकां सांगता आमी उलोवंक जाय अशें, पूण आमी पातकी, आमी चुकता. आनी जेन्ना ती म्हाका सांगताली, बाब भयणीनो खरेपणी म्हजो बदलाव जालो, म्हजें कन्वर्शन जालें आनी फर्दर कन्वर्शन जालें. कित्याक Wow. आमी समजता की आमी परगट करून दुसऱ्यांचें कन्वर्शन जावंक जाय, पूण भाव भयणीनो देव आमचें कन्वर्शन करता Yes. सदांकाळ, आमचो बदलाव करता सदांकाळ. आनी तें फकत जाता विचित्र भाशांनी, ताच्या उतरान रिगून रावन, मागण्यांनी, आनी आमचें तोंड बंद दवरून. बिश्टें उलोवंक जाय जाल्यार उलोवपाक न्हय, पूण खरेपणी आमच्या उतरांचेर आमी कंट्रोल दवरून आमी खरेपणी देवाची मोहीम आमच्या जिवितांत सदांकाळ आमी पळोवंक शकता. देवा कारगां, जेजू कारगां. Praise God. Very Praise beautiful. God. Brother Praise Arkan God. Rizuk. Yes. जेजू Awesome. कारगां. जेजू All कारगां. glory to God. Yes. जेजू Praise Amen. कारगां. God. Jesus. Praise God. All right, start Koreani, brother. आनी कोण ना टेस्टिमनी फकत स्टार्ट करया. आनी नव्या वर्सान आमी आतां 3 सुवानी मेळटा. कोणाकूच गोवायकी ना, कोणेच नातालांच्या दिसांनी कोणाकूच गोवायकी ना सांगपाक. बाय मारिया, तुका गोवायकी आहा ना? नथिंग. Praise God. आमी आयज फकत आयज शिकोवन दिवचे स्वतेक शिकोवन आमी केन्नाच दिवंक जाता, पूण आमी आमच्या जिवितांत खरेपणी उतर आहा जाल्यार, खरेपणी पवित्र आत्मा जाल्यार आमी गोवायकी सदांकाळ आसूंक जाय. आतां 15 दिसांनी येवन आमची गोवायकी कोणाचीच गोवायकी ना. आमची बाय फातिमा वाजानार ते गोवायकी दिली मांयची, की आतां ती कातार्थान येयली, 2 पाटी येयली. हांव नोको, ती आतां खंय आहा ती, पूण आतां पडलें गोंय आहा म्हणून. पूण तिच्या जिवितांत देवान अजाप केलें, मिलाप केली, जी माय सारकी जाली, घरा येयली. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत कितें तरी घडलां, वय की ना? घडलां की ना? कांय घडोंक ना? मग आमी लॉस्तां सांगपाक. जेजू कारगां. बाय फातिमा, सगळीं तुमी ओगी जालीं कित्याक? Praise God. कांयच गोवायकी ना? तरी आमकां सांगा. ब्रदर हांव एक शेअर करता. बाय फ्लावी, येस, Hello. गो अहेड. Yes. I hope I'm able to convey it well. Actually, my husband तो freelancer आणि तेगे client आहा तो US आंत आसता आणि तो client एकदम बरो, like he's very compassionate. So कोविडा टायमार तेणें कितें सांगलोलें की तुगे शेजऱ्यान कोणूय 2 मनशां आहाय जीं आतां कोविडाक लागून जॉबलेस आहाय, तूं म्हाका नांव सांग 2 आनीक हांव पयशे धाडटा म्हूण थोडेशे आनी ते तूं तेंका दी. And once they get a job, they can return whenever they feel like. Even if they don't return, it's okay. But if they get a job, पोचून दिल जाल्यार I will sow the money somewhere else. You give it to someone else म्हणलो तेणें. तेश म्हणलें. So दोग जाणां हेल्प केल्लें. One person did not really return, but एक person आहा तें तो रिटर्न करपा आहलो कित्याक ते 4 वर्स जाल न्हू, and that person got a job. रोखडें जॉब मेळ्ळें कोविड हें जायन. So now that was a big amount. आनी आमगे शेजाऱ्याक कितें जालें की one sister, she lost her husband at a very young age. आनी तेगे 3 भुरगीं आहाय. तिला एक हजार ना थक्की झाले. Hello? Praise God. Yeah. Continue, dear. ऐका Please. ऐका. ओय येता. So आमगे एक sister, Tega she lost her husband at a very young age and she has 3 children. The धाकले भुरगें आहा तें she is barely like she just turned 2 in December. So म्हाका एश कोन्न तें हें जालें prompting की आनी तें दुसरे मनशा जेक ते पयशे दिल्ले, she has started working 4 years जालीं. So maybe if she had to return that big amount, we could give the same money to this sister who has lost her husband. And तेगे condition मातशे बरी ना. So then I thought ahle, but at the same time I didn't want to ask for the money from that other person. म्हाका विचारपा बरो ना दिसनाहलें.
आनी हांवें कितें चिंतिलें घोवा सांगिल्लें तेणें दिलोलें न्हू इफ वी हॅड टू आस्क हर इफ शी कॅन गिव एटलीस्ट सम अमाउंट हे क्रिसमसा दिसा आमी तेजे घरा या म्हणजे दिया म्हूण तेका इट वूड बी नायस बट एट द सेम टायम वी डिडंट हॅव द हार्ट टू आस्क हर ऑल्सो ते केन्नाय म्हणूं की हांव दितोलें लायक दिवपा जाय म्हूण केन्ना सांगता ते बट शी डिडंट एंड अप गिवींग एनीवेज सो देन Christmas at these now Mark like I was literally in awe because आमी विचारू ना ते भयणी कडेन की पयशे दिता तूं म्हूण कांय म्हणोन ना मागीर आमी चिंतलें की चल आमी वचून विजीट करचें म्हूण फॉरगेट दॅट मनी वील गो एंड विजीट दिस सिस्टर ऑन क्रिसमस डे बट ऑन क्रिसमस डे आमी मातशें हूंय भायर सरलो न्ही आनीक तेन्ना ही भयण येयली जेका आमी 4 वर्स पयलीं पयशे दिल्ले ते ती येयली एंड शी गेव द एंटायर अमाउंट एंड रिटर्न केले नाव क्रिसमस डे इज अ डे वेन we would want to receive gifts and presents like traditionally तेसो आसता आणि but I was so amazed की पवित्र आत्म्यान तें काम केलें we didn't ask her for to return the money so that we could give to Praise this other God. person but then she came on the Christmas day so that we could go to that person we had anyways decided to visit that sister but this amount which she could afford to return now then Christmas च्या दिस येवन दिले आमकां आनी म्हळें देव बरें करूं लायक यू नो तुगे क्लायंटाकूय लायक तें सगळें सांगलें आनीक गॉड इज सो अमेझींग सो हांव इतको अजाप जालें म्हगे घोवानी हांव थंयच्याकू पळोवलें की आम तेका विचारूं ना बट पवित्र आत्म्यान तें काम केलें म्हूण सो या गॉड इज सो गुड ही नोज एवरीथींग कितें आमगे इंटेंशन्स आसताय आनी ही टेक्स केअर ऑफ ऑल द डिझायर्स ऑफ अ हार्ट So yeah, that was the thing. हांव सांगो सोदतां की क्रिसमस डे दिवपा मागे जे प्लॅन आसलोलो आनी हांवें मागोना बट ते पवित्र आत्म्यान काम केलें and she comes and gives this money and we could visit that other sister on Christmas day. So Jesu Arga, he does wonders in our lives. Praise God. Praise Yeah, God. Praise just God. amazed, Praise God. जेजू just कारगा amazed at how जेजू कारगा awesome our God is. Yeah, praise God. Praise जेजू कारगा जेजू कारगा Yes. जाणे भाव भयणीनो आनी एक गोवायकी दिता तुमकां ओके कितें घडलें आमचें लायव्ह प्रिचींग चलता न्ही लायव्ह प्रिचींग चलता आमचें सेंट जोझफ चॅपल आयताराच्या आयतारा म्हणटोच निमाणो दीस आसलो जे नातालांचे पयलीं आमचो 22 तारखेर आसलो 22 तारखेर आमी देवाचें उतर शिकोवंक ना त्या दिसा आमी फकत क्रिसमस फेलोशीप केलो आनी एक भयण येयली युकेथान हांव अजाप जालो की ती येयली म्हणून हांव वळखोंक ना तिका ती येयली आनी ती देवाचें उतर जें हांव शिकयतां ती सदांकाल आयकता आनी भाव भयणीनो जेन्ना ती येयली ती वय दिसताली की थोडी डिप्रेशनान हा खरी भशेन सारकी दिसना ती आनी तिची आंटी बरोबर येयली आनी हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो जेन्ना ती तें उतर आयकोंक लागली म्हणजे जें हांव थोडें इंट्रोडक्शन दिलें ती म्हाका हें सगळें काबार जातकच ती म्हणून लागली बाबा ब्रदर मातशें म्हजे बरोबर मागणें कर कित्याक म्हाका मातशें डिप्रेशन हा आनी हें आनी तें म्हणटच हांवें मागणें केलें आनी मागणें केल्या उपरांत म्हज्या भाव भयणीनो तिणें एक एनवलोप काडलो आयकतात तुमी एक हय ब्रदर. एनवलोप काडलो आनी म्हाका दिलो हांवें म्हणलें हें लव ऑफरींग म्हणजे सोईंग द सीड आनी हांवें काडलें दवरलें भितर आनी आमी घरा गेले कित्याक आमकां म्हज्या भावाचो 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आसलें त्याच दिसा आमी गेल्या हें ना फुडें हांवें तें म्हजी चोत्राय गेली ते एनवलोपचें हांवें उलटें केलें भाव भयणीनो जेन्ना हांवें पळयलें तो एमावंट जो दिला तो एमावंट म्हाका कोणेच दिवं ना एका राजान पासून दिवं ना तुमी आयकता कितें सांगता तें हय जेन्ना ब्रदर. कोण सीड घालता एक मनीस एक गिरेस्त पासून मनीस आसत जाल्यार ताणे पासून म्हाका इतलें सीड घालूंक ना म्हणजे इतलें ऑफरींग घालूंक ना म्हाका अजाप दिसलें ही कितें घालता म्हणून हांवें म्हणजे मिस्त्राक सांगलें आमची म्हजी चोली आसली त्या वेळार हांव तुमकां सांगता शी इज ऑलरेडी इन द स्पिरीट ती आतां देवाचें उतरां त्याच वेळार ती म्हणून लागली ही हिणें कितें तुका हें दिलां ती म्हाका दिसता मनान सारकी ना
म्हणजे हांवें काडलें दवरलें आनी 2 दिसां उपरांत हांवें तिका फोन केलो. म्हणलें म्हाका येवंक जाय तुका मेळोवपाक. शिकी भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी म्हज्या मिसिजाक आमी आतां पावपाक गेल्लीं न्ही दाबोलीं एअरपोर्ट, ती वास्को येयली. म्हजो पूत आनी हांव गेलीं ताच्या घरा. तिच्या घरकाराक फोन केलो आनी सांगलें 2 दीस पयलीं की आमी येता म्हणून. आनी ताका हांवें सांगलें तुजी मिसीस खंय आहा म्हणून लागलो. सारकी डिप्रेशनान, मातशी डिप्रेशनान आहा आनी हें तें सगळें म्हणूंक लागली. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की जें तिणें केलें तें सारकें करूंक ना म्हणून. कित्याक तांकां 3 भुरगीं आहा, ल्हान भुरगीं आहा. तिका जो घरकार नको कितें कोत्ता ती. हांव गेलो तांच्या घरा, मेळ्ळो घरकाराक, तिका मेळ्ळो, भुरग्यांक मेळ्ळो, तिजे मांयक मेळ्ळो, सासूमांयक मेळ्ळो, सगल्यांक मेळ्ळो. आनी शेकी हांवें घरकाराक सांगलें, बाबा हांवें म्हणलें अशें घडलेलें. आनी ती काडली ती एनवेलोप आनी दिली पोत्तून ताच्या हातान. आनी भाव भयणीनो, तो म्हाका सांगूंक लागलो, म्हणूंक लागलो म्हाका एक अलर्ट येयल्लो. ती भायर आसता. अलर्ट येयल्लो की इतले म्हजे दुडू काडल्या म्हणून. तिजेच ते, तीच काम कोत्ता, येयल्ले म्हणून. पूण हांव नकळो न्हू कितें कोत्ता ती म्हणून. पूण हांव तुका देव बरें कर म्हणटा, कित्याक तुवें तें म्हाका काडून दिलें. सगळें जें एनवेलोप आहलें तें दिलें पोत्तून भाव भयणीनो. आनी हांव तुका सांगता की हो स्मॉल अमावंट नासलो. तुमी समजल्यात की इट वॉज इन फॉरेन करन्सी. पूण हांव तुमकां सांगता म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां कळोन येता की कोण आपल्या सिंतीदान, आपल्या तकलेन सारको ना जाल्यार ओ डिप्रेशना जाल्यार कोण कितें कोत्ता जाल्यार ताका आमकां दिलां म्हणून आमचें तें घेवंक जायना. वी हॅव टू Praise डिसर्न इट God. इन द स्पिरीट. वी हॅव टू थिंक की कोण दिता जाल्यार तो खऱ्या मोन्यान, खऱ्यापणी आपल्या चोत्रायन, आपल्या Praise God. सेन्सिसान दिता. Hmm. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ताका दिलें, भाव भयणीनो, तांकां शांती मेळ्ळी. आनी व्हडली शांती म्हाका मेळ्ळी. कित्याक त्या वेळार जेन्ना हांवें घेतलेलें, हांव नकळो आहलो परिस्थिती, पूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें, हांवें म्हणलें हें म्हज्यान दवरूंक जायना, पोत्तून केलें. हांव कित्याक सांगूंक सोदतां भाव भयणीनो, खूब पाटी हांव कितें हांव शिकयतां की आमी देवाच्या राज्यान देवाचें काम करपाक, आमकां सो करपाक, आमकां तें कितें म्हणटा तें आमी वोंपीची ओंपार आमी शिकल्यांत ती न्ही, वय की ना. होय ब्रदर, वोंपीची ओंपार होय. आमकां वोंपपाक एकदम गरजेचें. दॅट इज बिब्लिकल. पूण जेन्ना आमी वोंपता की आमी चीन धरिनासतना आमी वोंपता, आमकां फामील आसतना आमी वोंपता, हें सारकें न्हय. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सांगता की हें तिणें दिल्लें, मागणे पासून केल्लें, बट इट इज इम्पॉर्टंट की जेन्ना कोण आपल्या तकलेन सारको ना जाल्यार, आपल्या डिप्रेशना जाल्यार अशें कोत्ता जाल्यार आमी तें आमच्या काबजान. देवाक असल्यो वस्तू नाका. देव असल्यो वस्तू नाकारता. देवाच्या राज्यान देवाक नाका की कोण आपल्या तकलेन सारको ना, तुका कितें दूड दिल्ले. ताका जाय कोण आपल्या खऱ्या मनान पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्यान सांगला म्हणून दिता तेन्नाच की आमी घेवपाक. कित्याक ते Praise God. दुडू खरेपणी देवाच्या राज्यान वाडटात. ते ताका फायदो मेळटा देवाच्या राज्यान. असल्या दुडवांनी कांयच फायदो जायना. Praise God. पूण तो पवित्र आत्म्यागे फावोर ते बायलेचे ब्रदर. तिने हाडून ते सारके हातांक घाले. आनी कोणाकूय दिलो जाल्यार नो वन वूड बी लायक यू. That is so amazing. कित्याक म्हाका सुमार 5 म्हयने पयलीं कोणाच्या घरा गेल्लीं, हेंच अशेंच घडलेलें. पूण थंयसर घरकार आनी बायल आनी भुरगीं आहलीं. आनी बायलेन आपयलो म्हाका. आमी दोगांय गेल्लीं, मिसीस आनी हांव गेल्लीं. आनी तो घरकार पिवून आसलो. खूब दुडू आहा. ताणें काडले, पयले 10,000 घातले आनी पेता. तुका दिता मागीर काडले, आनीक 10 दिले, आनीक 20 दिले, आनीक 10 दिले. अरे हें कितें चलता. 50,000 ताणें काडून मेजाचेर दवरले. आनी तेचे उपरांत ताणें काडून ते म्हज्या हातान घाले. हांवें दवरले ते. पूण शेकी वेताच्या वेळार हांवें म्हज्या मिसेसाक सांगलें, हो तकलेन सारको ना, हो सोरो पियेता, ताजी फामील आहा.
असले दुडू घेवपाक आमकां आमकां नाका. Praise बाबडीनो God. ते पोत्तून केले आनी आमी येयले. आतां ती फामील देवाच्या उतरान हा. देवाचे Yes, उतर Lord. हांगा आयकतात. कित्याक ती जाणो की खूब लोक तांकां शिकोवंक येयल्लो, खूब लोक तांच्या घरान येयल्लो, कित्याक तेच्या घरकाराक प्रॉब्लम आहा आनी सदांकाल तांचे कडसून दुडू मागून घरा गेला. दुडू मागून घरा गेला. जेन्ना ताणें दुडू दिले, हांवें ते पोत्तून केले. ते तिजो घरकार सारको मनान नासलो, सोरोप येवन आहलो. हांव म्हणिनो आमी खरेपणी हांव तुमकां हांव म्हजी ओडवीक सांगना, पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की देवाच्या राज्यान कोण तरी कितें करूंक सोदता जाल्यार तें फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान करपाक गरजेचें. कोणें मागून घेतले ओ कोणाची तकली सारकी ना काडून दिले, तांकां कसलोच फायदो जावचो ना. तांकांय फायदो जावचो ना, म्हाकाय फायदो जावचो ना आनी देवाच्या राज्याक पासून फायदो जावचो ना. पण दिता जाल्यार पवित्र आत्म्यान ताका सांगूंक जाय. आनी पवित्र आत्मा सदांच सांगता, पूण तो जेन्ना सांगता आमी आयकोपाक एकदम गरजेचें. Amen? Amen. कारगा? Praise God. Jesu Karga. सारखं. Praise God. आनी कोण हा? म्हणजे आनी 3-4 टेस्टमनी आहा, पूण म्हाका दिसता तुमकां चान्स दिवपाक एकदम गरजेचो. तुमी मातशी दियात. जेजू कारगांव. आनी कोण ना भाव भयणीनो? कोण हा? आनी कोण हा? बरें. कोण ना जाल्यार आमी आयज शिकोवन कमेस करया. होय की ना बाय मारिया? हो तुजी गोवायकी Oy, हा. होय ब्रदर, करूया. ओके. जेजू कारगांव. बरें. आमी सगळीं जाणा की आमी नव्या वर्सान आहा. होय की ना? oy, brother. नवें वर्स म्हणल्यार आमी आयज कितली तारीख? आयज 7 तारीख हो कितली? आयज 8 तारीख. आज 8 तारीख. 8 तारीख म्हणजे वर्स फकत 8 दिसाचें. होय की ना? म्हणजे वर्स नवें न्ही? आनी आमी बारीक चोत्रायन पडत जाल्या भाव भयणीनो, आमी पळयता की आमी जी ह्या वेळार आसा, म्हणजे एज वी आर रायट नाव, आमी जावन आसा ज्या जाग्यार आसा एके भाशेन ह्या वेळा पासत म्हणजे टायम पासत आमी थोडी जाणां 40 वर्सां आहात, 30 वर्सां आहात, 50 वर्सां आहात, 60 वर्सां आहात, 80 आसात, पूण एक एक दीस जायत वेता. होय की ना? हम्म. आनी जितले दीस जायत वेता कितें जाता आमच्या जिवितान? आमी मातशी स्लो जाता, आमी मातशी जाणटी जाता, आमी मातशी एके भाशेन आमचें गिरगीर चड जाता. आयकलां तुमी? Praise जाणट्याचें God. गिरगीर चड Praise जाता. God. होय की ना? Praise God. गिरगीर. जाता की ना? तुमी कोण म्हाका वय ना म्हणून सोदतात. ओय, तुमी जाणट्या बरोबर रावन तुमी जाणो की जाणट्यांचें सदांच गिरगीर चड जाता की. होय की ना? होय. एका ल्हान भुरगें सुमार 1 वर्साचें 2 वर्साचें तें कितें करतलें? तें रडटलें, म्हाका चॉकलेट जाय, म्हाका म्हजो टॉय जाय, म्हाका आतांच जाय. तेच भाशेन जेन्ना आमी जाणटी जायत वेता आमचो स्वभाव तसो जाता. होय की ना? हांव कोणाची खबर सांगता? प्रेज गॉड. ना हांव विचारता तुमकां, हांव कोणाची खबर कोत्तां? कोण म्हाका आयकूंक तयार ना, कोण म्हाका जबाब दिवपाक तयार ना. हांवें म्हणलें जितली आमी जाणटी जाता ही आमची परिस्थिती जाता. ही कोणाची खबर हांव कोत्तां? आमची. आमची मनशांची. आमची? ना ना ना, आमची करना. हांव तुमची खबर करीन. संवसाराच्या वस्तूंची, संवसाराच्या लोकांची खबर सांगता. आमची खबर कशे भाशेन जातली? करेक्ट. येस. प्रेज. तुमी आयकता हांव कितें सांगता तें? हम्म. पळय भाव भयणीनो, हांवें तुमकां सांगलें की जितली आमी जाणटी जायन वेता
आमी आतां चड आमचें गिरगीर चलता, आमी आतां सीख जाता, आतां आमकां हें दुखता, तें दुखता, हें फोडटा, तें फोडटा, मागीर हें सारकें ना, तें सारकें ना, हे सगल्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडटा, वय की ना? पूण आमी देवाच्या राज्यांत ती भुरगीं जाल्या, पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा जाल्यार आमी जाणटी जायना, आमी आतां कितें जाता? आमी भुरगीं जायत वेता. आमी जाणटी जावपाचें, आमी जी लोक जो जाणटो जाता, आमी जाणटी जायना, आमी जे जाणटे जावपाचें आतां बंद जाता. आमी आतां एकदम सावुदीन बरी जाता, घट जाता. जितली आमी पिरायेन वाडटा तितली आमी घट जाता. आमचें मन, आमची कूड एकदम घट जाता. आमचें काम करपाचें बरें जानवायेन करपाचें जाता. नातर आमी म्हणटा अरे बाबा आमचें रिटायरमेंट जालें आतां, रिटायरमेंट, आतां बसया आनी टीव्ही पळोवया आनी कॉप मारया. हो संवसाराचो लोक. आमचें रिटायरमेंट केन्नाच जायना. मी रागार जाल्यार म्हणजे कोण म्हजे कडेन उलोवंक पासून तयार ना. सारकें. म्हणून जितली आमी जाणटी जाता, आमच्या मनान, आमचे कुडीन आतां आमी घट जायत वेता. आमी आतां एके भाशेन एफिशियंट जाता. देवाची जाणवाय आमचे भितर व्हांवता. आमी आतां गिरगीर करिना. आमचें गिरगीर करपाचें काम, आमी कितली जाणटी जायत जाल्यार संवसाराचो लोक जायत, पूण आमचें गिरगीर केन्नाच जायना. आनी आमी सदांच आमची चोत्राय जेजूचेर आनी दुसऱ्यांचेर आमी दवरता. सदांच आमी पळोवंक सोदता की दुसऱ्यांक आमी आमच्यान कसलो फायदो करूंक जाता, कशें आमच्यान तांकां देवाच्या राज्यांत हाडूंक जाता, कशे भाशेन आमच्यान तांकां देवाची जाणवाय दिवंक जाता, कशे भाशेन तांकां आमच्यान आदार दिवंक जाता. आनी तांकां कसले त्रास जाता जाल्यार आमी पळोवंक आसा कोणाक आमच्यान बरें करूंक जाता, वय की ना? हांव ही खबर तुमची सांगता. ती पयली खबर सांगलेली ती तुमची सांगूं ना. जाणटी जाता, गिरगीर जाता, हें जाता, तें जाता, तें दुखता, हें फोडटा, ही संवसाराच्या लोकांची. पूण आमी खरेपणी देवाचें उतर आयकता जाल्यार, खरेपणी पवित्र आत्मा आमचे भितर जाल्यार आमी जाणटी जायना. आयकता तुझ्या भाव भयणींनो तुमी? तुम्ही म्हणजे रागार जाल्यार हांवें तुमकां सांगलां म्हणून ना. कित्याक आमकां संवय जाल्या. अरे कोण अरे कोय रे कितें सांगू आतां आमी जाणटाय, आमी जाणटी जायत वेता न्ही, असल्यो आमच्या तोंडांतल्यान खबरो येतात. ही खबर आमच्या तोंडांतल्यान केन्नाच येवपाची न्हय. लोकांनी आमकां पळोवन म्हणूंक जाय, अरे तूं कितल्या वर्सांचो रे? 40 वर्सां तुजी जाल्या? तांकां आनी कितें सांगपाचें? तांकां आमकां 50 वर्सां म्हणलें जाल्यार आमी म्हणूंक जाय वयर 50 वर्सां जाल्यां. आमची खरी एज सांगपाची न्हय. कित्याक तांकां एज आमची कळत जाल्यार ती म्हणटली अरे तूं इतलो भुरगो को दिसताय रे, तूं इतलो फास्ट को आहाय रे, तूं आमी 40 आसा आमी खरेंच तूं बरो धांवन चलता रे, कितें जालें, कितें खाताय रे तूं? देवाचें उतर खाता म्हणटा सांगता. कितें सांगता? कितें खाता? देवाचें उतर. भाव भयणीनो, आमी खरेपणी ह्या वेळार जेन्ना हांव तुमकां सांगता, हांव कितें सांगूंक सोदतां की आमी खरेपणी देवाचें उतर आयकता जाल्यार, देवाचें उतर आमी परगट करता जाल्यार, आमी दुसऱ्यांक देवाची खबर सांगता, आमी आमचे प्लॅटफॉर्म आहा जाल्यार, हें उतर जें आमी आयकता आमचेच भितर बदलाव जावपाक, आमचेच फामिलीन बदलाव जावपाक एकदम गरजेचो. ना तर आमी एके भाशेन कितें म्हणटात ते भाशेन ढोंगे भाशेन दुसऱ्यांक सांगूंक सोदता तुमचें मन बदला, तुमचें जिवीत बदला, पूण आमचें जिवीत कांय बदलना. कितें फायदो जातलो आमचो? What is the use of preaching the word if the word that you are preaching is not changing your life? सारकें? ना तर आमकां कित्याक उतर आयकुपाची गरज? बुधवाराच्या बुधवारा सदांकाळ उतर परगट कर, हाचें आयक, लॉसन, थॉमसन, जॉन्सन, विन्सन, सगळे सणाचे उतर आमी आयकूंक तयार जाता.
पूण हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, हें उतर जें आमी आयकता, हें उतर आमच्या जिवितांत बदलाव करिना जाल्यार आनी खरेपणी आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेना जाल्यार, बरें करता आमी उतर आयकपाक गेना जाल्यार, खूब लोक येतालो हांगा येतलाशी, खूब लोक येतालो 30, 35, 40 जेन्ना आमी कॉमेस केलें 2020 या हें पवित्र पुस्तक हो ग्रूप कॉमेस केल्लो तेन्ना खूब लोक येतालो. ल्हान भुरगीं येतालीं, आमी कॉमेस करताले आनी ती बरी भशेन ल्हान भुरगीं करतालीं. आतां लोक मातसो वाडला. ती आतां ती बरी ती सारकें काम करतात. ती म्हणटात हांगा येवन कितें फायदो, आमच्यान थंयसर पार्टीक वचोंक जाता, आमच्यान हांगा वचोंक जाता, थी वचोंक जाता, आमच्यान आतां एके भाशेन प्रायर वचोंक जाता. ती दोंगे भाशेन काम करिनात. ती म्हणटात आमी कित्याक उतर आयकपाक, आमी ह्या संवसारान आहा, आमी बरे भाशेन जिवया, आमकां कितें करूंक जाय तें आमच्यान करूंक जाय, हे आनी बुधवार दीस कितें उतर आयकपाक. पूण आमी जी उतर आयकोंक येता जाल्यार आनी हें उतर आमच्या काळजान आमी दवरिना जाल्यार, आमचें जिवीत बदलना जाल्यार आमी हांगा येवन आमचो टायम पिड्यार करता. हालेलुया. Hallelujah. Praise Thank God. you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. हांव कितें करीत जाल्यार आतां पळयात बाबडीनो, तुमी सगळीं जाणां आमी गोंया आसता. आमी एक दीस प्रायर गेल्ले, ओके, प्रायर गेले. हे फॉरेनर लोक येतात आनी कांय कपडे घालून आसता, थंयसर ती सन बेदिंग करतात. सन बेदिंग म्हणजे तांकां सन टॅन जाय. आतां ती आतां ते सन टॅन ह्या वतान सन टॅन एक म्हयनो आसत जाल्यार करीत जाल्यार एक म्हयनो जाल्या उपरांत कितें जातलें, तांचे कुडीक कितें जातलें, टॅन जातली. टॅन जातलें, सारकें टॅन जातलें. ती थंयसर त्या वतान आहात सन टॅन घेवपाक. तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमकां गॉड टॅन जाता, वर्ड टॅन जाता, स्पिरीट टॅन जाता. आनी Amen. जाता जाल्यार आमी कित्याक आयकोंक येता? Praise God. Jesus. सारकें? Mm. इज दॅट रायट? Praise God. आमी मारियाक खोशी करपाक येता, आमी एकामेकाक खोशी बरें क्लास बुधवाराचो क्लास आहा, यात मातशी यात. आमी सगळ्यांक सांगता मातशी यात, मातशी यात. मातशी यात कित्याक? तुका मोग हा उतराचो, तुका देवाचो मोग हा जाल्यार, तुका हांगा येवन फायदो जाला जाल्यार तूं येतलें, तुका सांगपाची गरज ना. सारकें? Praise God. हय ब्रदर. आतां समजा तूं उठीत जाल्यार तुका नश्ट करूंक जाय, तुका कोणें सांगूंक जाय अरे बाबा नश्ट करपाक ये, तुका भूक लागली जाल्यार तूं येतलें नश्ट करतलें, कितें आहा तें फ्रिजीन उक्ती करून खातले आनी तुमी दनपारचें जेवण खातले, रातचें जेवण खातले, तुका गरज ना जाल्यार खावची ना तुमी. तेच भाशेन तुका हांगा कितें फायदो मेळटा जाल्यार खरेपणी तें उतर जें आमी आयकता ताचो फायदो आमकां मेळटा आनी ते फायदो घेवन आमचें जिवीत बदलता जाल्यार तुमी येतले. पूण येतात जाल्यार आनी फायदो जायना जाल्यार ही क्लास आमी बंद करूंक जाय. मारिया म्हणटली आयज हो कितें सांगता रे बाबा हो. प्रेज गॉड. जेजू कर. Praise. सारकें की ना? हय. कित्याक उतर आमी जेन्ना आमी आयकता तें उतर आमकां चॅलेंज करता, तें उतर आमी पाळूंक. आनी जेन्ना आमी उतर पाळटा, आतां आमची गोवेकी आसतली. जो कोण उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा ताजी गोवायकी आसतलीच. 3 सुमार जाले आमी देवाचें उतर आमी ह्या जाग्यार परगट करून आमी बंद केलां. ह्या 3 सुमारांनी आमकां एकूय गोवायकी ना कितें सांगपाक. आमच्या जिवितांत कांयच घडना. हें उतर फकत आमी बुधवार दीस आयकता, मागीर फुडल्या बुधवार दीस परतून शिकून आयकतले. पूण हें उतर जें आमच्या काळजान आमी आख्खें वर्सभर आयकलां ताचो कसलोच फायदो आमच्या जिवितांत पडोंक ना. आमची नातालां हे वर्सां दुसरे भाशेन जावंक ना. हांव विचारता तुमकां भाव भयण, हांव प्रश्न विचारता, तुमच्यान जबाब दिवंक जाता ना तर तुमी म्हणटले अरे तूं कितें उलयता तें उलय, सांग कितें सांग तें सांग, आमी फकत आयकता तुजी खबर. भाव भयणीनो आयकात, आयकात. जितलो वेळ जायत वेता, जितलो वेळ आतां आमी हें वर्स कितें 2025 25. होय की ना? हय ब्रदर. 25 वर्सां जालीं
ह्या न्यू मिलेनियमाची ह्या सेंचुरीची 25 वर्सां जाली आनी 75 इयर्स उरल्यान आणि आम्ही जाणो की देवाचे उतर आमकां सांगता की ह्या निमाण्या काळार जेजू परतून येवपाचो आणि जेजू परतून येवपाचो वेळ एकदम लागीं पावला. हांव नको कितलो लागीं पावला पूण एकदम लागीं पावला. आणि भाव भयणीनो, आमी जाणो की ह्या निमाण्या काळार आमी जितली देवाच्या उतरान रिगून रावता, आमी पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे जिवीत जियेता, तितली आमी तयार जाता. कित्याक जो कोण तयार जावचो ना, फकत जो कोण धड कोत्ता, इगोर्चे करता, सदांकाळ हे ते तेर्स कोत्ता, मागणे कोत्ता, पूण तांचो संबंद जेजूशी ना, पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलना, तांचे तारण जावचें ना. आनी ती जेजू येना फुडें ती ह्या संवसारान जिवी आसची ना, ती काबार जातली. देवाचे उतर आमकां सांगता. म्हणटच आमी खरेपणी जेजूक आमंत्रण दिवंक जाय जाल्यार आमी ह्या काळार देवाच्या उतरान पवित्र आत्म्याच्या आदारान ह्या संवसाराच्यो सगळ्यो वस्तू जे आमकां 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 टेम कोत्ता, आमकां ताळणी घालता, ती आमी पयस धरून आमी खरेपणी देवाच्या उतरान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जियोवपाक एकदम गरजेचें. वय की ना? हांव विचारता तुमकां, जाणें भाव भयणीनो, हांवें तुमकां सांगलेलें खूब गोवायकी, आनी एक गोवायकी सांगता. 20 तारखेर डिसेंबराचे एक बायल, विधवा बायल, तिचो घरकार त्या दिसा आसपाचो आहलो. कित्याक त्या दिसा 20 तारखेर तिच्या एकल्याच पुताचो जल्माचो दीस आहलो. तो पूत सुमार 3 वर्सां ताणें सुसायड केल्ली. एकलोच पूत सुमार 20 or 21 ताणें सुसायड केल्लो. आनी आतां फकत घरकार आनी ती आसली. आनी सुमार 10 तारखेर डिसेंबराचे, म्हाका दिसता तेजे पयलीं डिसेंबराच्या 1 तारखेर सुमार तिणें आमकां कॉल करून सांगलेलें की हांव म्हज्या घरा 20 तारखेर म्हज्या पुताच्या ना डिसेंबराचे 1 तारखेर न्हय, नोव्हेंबराचे 1 तारखेर आमकां कॉल करून, आनी कोण भायलो येवपाचो कॅनडांतल्यान, कित्याक ती प्रेयर ग्रुपान आहात, आमकां कॉल करून सांगलेलें की 20 तारखेर डिसेंबराचे तिच्या पुताचो जल्म आहा म्हणून. त्या दिसा ती आतां देवाचें उतर शिकोवंक सोदता आनी तिच्या पुताच्या जल्माच्या दिसा ती आतां एके भाशेन देवाचें उतर आपल्या घरान परगट करूंक सोदता म्हणून म्हाका आपयलो. हांवें म्हणलें श्युअरली कोण देवाचें उतर परगट करूंक जाता. हांवें तिका सांगलें कितलो लोक येतलो म्हणून. सुमार 25-30 लोक येतलो म्हज्या घरा, सगळीं म्हजीं शेजाऱ्यां आनी म्हजीं आमिगां. हांवें ताका सांगलें की हांव आतां प्रेयर ग्रुपान आहा, देवाच्या एक ब्रदर येतलो, शिकयतलो म्हणून. हांवें सांगलें तिका येता म्हणून. आनी नोव्हेंबराच्या निमाण्या सुमारान, तुमी जाणा हांवें शिकोवंक दिवंक ना, नोव्हेंबराच्या निमाण्या सुमारान आमकां बोमाई वचचें पडलें. कित्याक आमी 30 तारखेर नोव्हेंबराचे 1 तारखेर आमचो हो आहलो, रितीर आहलो, आमी रितीर करताले बोमाई. 30 तारखेर नोव्हेंबराचे ह्या बायलेच्या घरकाराचो तो सोंपाल्लो, ताका एटॅक येयलो, तो सोंपलो. आनी आमी नासल्या जेन्ना ताच्या इतराक नासल्या, कित्याक आमी येयल्या 3 तारखेर परतून. 1 तारखेर 2 तारखेर ताजो इंतेर जालो. तेजे उपरांत येना फुडें आमी तिच्या घरा गेली सुमार 5-6 दिसांनी. कित्याक ती आतां एकटी उरली. तिचो पूत मेलो सुसायड, आतां घरकारूय मेलो आनी ती एकटीच आहा आतां. आमी जेन्ना गेल्लीं तिका कंडोलन्स करपाक, उलयलें आमी. तेचे उपरांत हांवें तिका विचारलें, म्हणलें म्हजे भयणी, 20 तारखेर तुवें थाराव घेतलेलो की तुमच्या घरांत तूं आनी तुज्या घरकारान एक प्रेयर मिटींग करपाची आनी देवाचें उतर शिकोवपाचें, तें प्लॅन अजुनूय आहा? ती म्हाका म्हणूंक लागली, ब्रदर म्हणूंक लागली, आतां म्हजो घरकार गेलो, म्हजो पूत गेलो, आतां कोण आहा म्हजे बरोबर? फकत जेजू आहा. हांव हें कॅन्सल करची ना. 20 तारखेर आमी करया, आमचें सेशन करया. प्रेज गॉड. आनी 20 तारखेर बाब न्हू आमी गेल्या तिच्या घरा. तिणें म्हाका सांगलेलें फकत 20-25 लोक येतलो. त्या दिसा सुमार 50 लोक येयलो.
50 लोक येयलो. घर सामकें बोलें जे भशेन Yes. हांव जेन्ना शिकयतालो म्हाका दिसलें की आनी खूब लोक भायलो येयलो, कित्याक खूब लोक जो गोंया येयल्लो तिका कळ्ळें तिचो घरकार मेलो म्हणून ती येयली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोक त्या घरान भरलो, पवित्र आत्मा म्हाका सांगूंक लागलो ज्या भाशेन एक दीस जेजू एका घरा शिकयतालो, ज्या भाशेन जेजू एका घरान शिकयतालो आनी एक पॅरालिटीक मनीस ताका लोक हाडूंक सोदताले, तांच्यान भितर येवंक जायनासलें म्हणून त्या लोकांनी कितें केलें, म्हणजे माशेंना दिल्यानी रूफटॉपांतल्यान हाडलो. रूफटॉप म्हणजे नोये काडले, हांव नोडे, हय. नोये हाडले हो कितें, पूण वयर बुराक केलो आनी राजू घेवन त्या मनशाक मदल्यान सोडलो, वय की ना. ओय ब्रदर. जेन्ना तो लोक इतलो भरलो, हांव चिंता भायर वचपाक जागो ना, भितर येवपाक जागो ना, आनी लोक सगळे बालकान भरलो, खूब लोक भरलो आनी देवाचें उतर आयकता. आनी हांव तुमकां सांगता भाव भयणीनो, हांव खरेंच तुमकां सांगता, आमी कॉमेस केले सुमार 10:30 उतर शिकोवपाक. आनी त्या दिसा हे बायलेन एकदम बरें जेवण केल्लें, एका म्हळ्यार सांबाराची कोडी, बरें शीत केल्लें. हांव तुमकां सांगता कित्याक आतां तेजे उपरांत हांव जेवलो म्हणून. म्हणटच तो दीस आहलो शुक्राराचो आनी शुक्रार दीस म्हजी मिसीस आनी हांव आमचो उपास चलता. म्हणटच जेन्ना सुमार 12:30-1 जाली, हांवें लोकांक सांगलें, कित्याक हांव उपास करता म्हणून हांवें लोकांक सांगलें, तुमकां उतर आयकोंक जाय वो तुमकां आतां जेवण खावंक जाय. कोण उलोयना, कित्याक बरो परमो येता जेवणाचो. जेन्ना घरान कोणें जेवण केलां, तुमकां कितें दिसता, भूक चड लागता न्ही? ओय ब्रदर. लागता की ना? ओय ब्रदर. आनी जेन्ना ती सांबाराची कोडी केल्या, लोक थंयसर कुजिनेर हा आनी थंयसर नुस्तें भाजलां आनी शीत केलां आनी बरे भाशेन जेवण रांदलां आनी सुमार 50 लोक हा, तुमकां कितें दिसता, भूक आजुनूय येता. आनी हो लोक आतां एका प्रिचरा कडेन आयकता, 2-2.5 वरां जालीं, 1 जालें, आनी हांवें ताका सांगलें, म्हज्या भयणीनो, भाव भयणीनो, तुमकां जेवण करूंक जाय वो तुमकां देवाचें उतर आयकोंक जाय. कोण उलोवंक ना, सुमार 30 सेकंड एक बायल उठली आनी म्हणलें, ब्रदर, आयज आमी जेवण आमकां मेळोनाय जाल्यार जावं न्ही, पूण तूं उतर शिकय. जेन्ना तिणें म्हणलें, ती जाणटी आहली आनी 3-4 लोक म्हणूंक लागलो, ब्रदर तूं शिकय, जेवण मेळ्ळो तो मेळत ना जाल्यार सोडया. आनी हांवें 1 ते 2:15 पर्यंत देवाचें उतर शिकयलें. म्हणजे 10:30 ते 3:15 पर्यंत, पूण सुमार 2:30 पेकोणीचो वेळ जालो आनी एकलो दादलो येयलो, म्हणजे तो एकदम जाणटो आहलो, तो आपली वॉकिंग स्टीक घेवन म्हणजे वॉकर घेवन येयल्लो. तो आयकता. हांवें ताका पयलेंच सांगलें कॉमेस करच्यांनी, आयज भाव म्हज्या, तुका वॉकराची गरज आसची ना, तूं आयज चलोन वेतोलय, पूण तें उतर आयकोपाक एकदम गरजेचें. आनी जेन्ना जेवणाचो वेळ जालो, ताणेंय म्हणलें, ब्रदर तूं शिकय, जेवण मेळना जाल्यार आसूं न्ही. भाव भयणीनो, 2:30 ताका पयलो आपयलो आनी खरेपणी ताका आदार करून लोक ताका भितर हाडलोलो. पूण भाव भयणीनो, त्या दिसा हो भाव सुमार म्हाका दिसता 82 आहलें, तो चलोंक लागलो एका 16 जेजू वर्साच्या भुरग्या भाशेन. जेजू एका कार. 16 वर्साच्या भुरग्या भाशेन तो चलोंक लागलो आनी लोकांक हांवें सायडीक काडून तो आतां वॉकिंग करूंक लागलो, धांवूंक लागलो आनी लोकांनी पळयलें. तेज्या उपरांत लोक एका फाटल्यान एक फुडें येवंक लागलो मागण्या पासत. आतां जेवण जाय तांकां, आतां ताका सांबाराची कुडी जाय, आतां तें बरें शीत केलां तें नुस्तें भाजलें आनी बरो पुरमो आतां कोणाची चोत्र आयता जेवणाचेर हा. 3:15 जालीं, कोण जेवपाक पासून तयार येना, जेवपाक पासून येना फुडें. आनी शिकी बाबा 4 आमची क्लास चलता. हांवें ताका सांगलें, बाबा आमकां वचोंक जाय, कित्याक आमची क्लास म्हणजे जेवन वच. हांवें म्हणलें आमी आज जेवंक आमकां वेळ ना, कित्याक आमचो उपास चलतालो. तेणें पॅक केलें आनी आमी घरा गेलीं आनी आमची क्लास जाली. पूण भाव भयणीनो, त्या दिसा पवित्र आत्म्यान सुमार 50 लोकांक आपलें उतर तांच्या काळजान घालें.
The seed was sown of the word of God in the lives of about 50 plus people under the anointing of the Holy Spirit. Praise God. जेजू कार्का. आणि इतलेच न्हय भाव भयणीनो, खूप वस्तू घडल्यो त्याच्या उपरांत. म्हणजे खूप लोक आमकां आमंत्रण मेळ्ळें एका जाग्यार सालसेत आरोसींग गेले आमी. त्याच्या उपरांत आमी मडगांव गेली. मागीर कोणाचे डिलिव्हरन्स जालें कालांगूट कोण कॅनडा पासून येयले आमकां आपयली. ताणें आपल्या आख्खी फॅमिलीक आपयली. थंयसर एके बायलेचें डिलिव्हरन्स जालें आनी ती कशी भाशेन उलोवंक लागली. म्हणून ह्या नातालांच्या दिसांना भाव भयणीनो तुमकां सांगता, पवित्र आत्म्यान अशें काम केलें. हांव तुमकां सांगता की हांव तुका आयज शिकोवन दिवचे पयलीं गोवायकी दिवंक सोदतालो, पूण पवित्र आत्म्यान ह्या नातालांच्या दिसांनी कितली अजापां आनी मिलाग्री केल्यो. अजाप. आमची बाय जोनिना, तुम्ही आमचे बाय जोनिनाक वळखतात न्ही, जोनिना जी हांगा क्लासीक येता, ती म्हाका सांगता एक दीस, ब्रादर ये मडगांव, हांव नको कितें जाता तें म्हाका. हांवें तिचे फोनाचेर मागणें केलें आनी 2 दिसांनी ती डिस्चार्ज जाली. डिस्चार्ज जाल्या उपरांत ती म्हाका सांगता, पोत्तून ये, म्हाका फुगासांव जाता. गेले आमी मडगांव तिका मेळोवपाक. तिच्या घरा गेले आमी मडगांव आनी तिका उतर दिलें, मागणें दिलें. आनी ती आतां बरी आहा. तिका कितें ब्लड प्रेशर जाल्लो कितें हांव नको, ती आयज कित्याक घेवंक ना गोवायकी दिवपाक. म्हाका दिसता ती युट्यूबाचेर आयकता हांव नको, पूण तिची गोवायकी आहा. आनी भाव भयणीनो, ह्या नातालांच्या दिसांनी कितें अजापां पवित्र आत्म्यान केली, कसली अजापां केली. पूण भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता अजापां केली आनी तुमी आयकतल्यात की अजापां केली, तें बरें आहा. पूण व्हडली वस्त म्हणल्यार आमी जी देवाचें उतर आयकता, आमी ती सदांकाळ बुधवारा तें उतर आयकता, आमी तें उतर त्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता, तें उतर आमच्या काळजांत आहा जाल्यार आमी कितल्यांक ह्या नातालांच्या दिसांनी तें उतर दिलां. कितल्या लोकांक आमी दिलां, कितल्या लोकांक आमी ताका तें उतर आमी शिकलां. कित्याक नातालांचे बरोबर आमची क्रिसमस कॅरल चलता, आमच्यो नेवऱ्यो चलता, आमचें पेंटींग चलता, आमचें इश्टार कॉम्पिटिशन चलता, आमचें सिरीज लायटींग चलता. ह्यो सगल्यो भायल्यो दबाजो चलता. पूण खरेपणी नातालांच्या दिसांनी कोणाच्या जिवितांत जेजू जल्माला काय? हांव विचारता तुमकां. हो प्रश्न तुमच्या आयज दिवपाक गरज ना, पूण आमीच विचारुया. ह्या नातालांच्या दिसांनी कोणें आमच्या कुटुंबान, आमच्या शेजाऱ्यान, आमच्या गांवांत कोणाच्या जिवितांत तुजे वरवीं म्हजे वरवीं कोणाक जेजू जल्माला काय? हो जबाब तुमच्यान आयज दिवपाक गरज ना. ताचेर ह्या प्रश्नाचेर तुमी नियाळ करात. आनी हांव सांगता तुका भाव भयणीनो, खरेपणी हें उतर आमच्या काळजांत आहा जाल्यार आनी आमी खरेपणी हें उतर आयकोंक येता जाल्यार आमकां जाय द फ्रूट ऑफ द वर्ड दॅट वी आर हियरिंग. म्हणजे जेन्ना एक शेतकामती आपल्या शेतान एक बीं घालता, त्या शेतकामती बीं घालिना ताका वेळ पिड्यार करपाक आहा म्हणून, ताका बिश्टें सोयी जाल्या म्हणून. जेन्ना तो बीं घालता ताका एक पीक जाय 3 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी, होय की ना? देखून ताणें तें बीं घालां. तेच भाशेन पवित्र आत्म्यान ह्या बुधवारा आमच्या जिवितान एक बीं घालां उतराचें. आनी आतां पवित्र आत्म्याक आनी जेजूक आनी स्वर्गीच्या बापाक हें आमचें पीक जाय. ताका पीक जाय. तो पीक पळयता. ही वॉन्ट्स द फ्रूट, ही वॉन्ट्स द हार्वेस्ट. आमचें पीक खंय आहा? आमचें पीक खंय आहा? आमी जी उतर आयकना, दुसरो लोक जो आयकना, ती फकत धरून करतात, ती गोरजेक वतात, तेस करतात, तिरसां करतात, नवाऱ्यां करतात, फेस्तां करतात. हांव तांची खबर सांगिना, आमची खबर सांगता, जी आमी देवाचें उतर आयकता, जी आमी देवाचें उतर परगट करता. बुधवारा आमी आयकता. आमी थोडी जाणां आमी उतर परगट करता, आमी अरेंज करता. आमी खरेपणी तें उतर जें आमी परगट्टा, जें आयकता, ताजें पीक आमच्या जिवितांत येयलां काय? हांव संवसाराची वस्तू करिना. हांव फकत सांगता देवाचें राज फुडें सरपाक, देवाचें राज वाडलां काय? हाचो जबाब आमी आयज एक आमच्या मागण्यांनी आमकां मेळपाक एकदम गरजेचो. वी नीड टू आस्क द लॉर्ड whether I am producing the harvest or am I in the process of producing the harvest
ओ आमचे जिवीत के सेरा सेरा what will be 2025 has come we hope 2025 will be okay no it won't be okay कित्याक आमचे बी आमी घाला जाल्यार आनी हे बी आमच्या आयज घालूंक जायना की 2025 जातले आमी जे बी आख्या 24 घाला 23 घाला 22 घाला 21 घाला ते पीक आतां येतले ते खरेंच घडटले पूण आमी खरें ते आमी बी घालूंक ना जाल्यार आनी आमी समजता की नवे वर्स आयले म्हणून आमचे जिवीत बदलतले बरें जातले म्हणून आमी आमकांच फटयता कांयच जावचें ना कांयच जावचें ना कित्याक फकत जेन्ना आमी तें बी घालता तें बी जावन आसा देवाचें उतर इट इज एन इनकरप्टेबल सीड आनी आमी ज्या भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेता ज्या भाशेन आमी नातालांची परब करता ज्या भाशेन आमी फेस्तां करता ज्या भाशेन आमचो जल्माचो दीस करता आमी संवसाराच्या लोकां भाशेन करिना कित्याक आमचे भितर देवाचें उतर आहा आमचे भितर देवाचें बी आहा आनी तें बी आमच्या जिवितांत किल्लतच आमच्या जिवितांत एक आत्मीक पीक देवाचें पीक फावो जाता आनी तें पीक फकत आमकांच न्हय पूण जो लोक आमच्या जिवितांत आहा तांकां फायदो मेळटा जेजू कारगांव जेजू कारगांव जेजू कारगांव जेजू कारगांव म्हणटच आमी आमकां आयज एक प्रश्न विचारुया खरेपणी म्हजें जिवीत बदलना हें उतर जें आयकता आमी म्हणटा वर्ड ऑफ गॉड आमी हें उतर म्हजे भितर जें बदलना खरेपणी हें उतर म्हज्या काळजान रिगून दारान हांव आतां जे भाशेन जियेता ज्या भाशेन हांव म्हजी नातालां करता ज्या भाशेन हांव जी फेस्तां करता ज्या भाशेन हांव जल्माचो दीस करता जे भाशेन हांव सगळें हें करता म्हज्या जिवितांत हांव संवसाराच्या लोकां भाशेन करता हांव दुसरे भाशेन करता हांव आतां म्हज्या मनान म्हज्या काळजान देवाचें उतर सगळ्यात रिगून धरून कित्याक आयज म्हजी शिकवण तुमकां दिवपाची आहली ती हांवें दुसरी शिकवण दिवपाची आहली म्हाका हांवें चिंततालो की आमची चिंतना कशी आमी कंट्रोलान धरूंक जाय पूण आयज बाबूणेनो म्हाका दिसता पवित्र आत्मा आमकां शिकोवंक सोदतालो तयारी करूंक सोदतालो की आमी ह्या नव्या वर्सान चिंता जाल्यार की आमचें वर्स बरें जातलें आमचें हें वर्स बेसावन बरोन आसतलें म्हणून कित्याक नवें वर्स कमें जालां भाव भयणीनो संवसाराचो लोक तुमकां म्हणटलो हॅपी न्यू इयर संवसाराचो म्हळ्यार आय प्रे दॅट युअर इयर वील बी वंडरफूल पूण आमी जी देवाच्या उतरान हार आमी खरेपणी तें उतर आमच्या काळजान आमी रिगून दवरना जाल्यार तें खरेपणी आमी सांबाळून दवरना जाल्यार आमी जाणो आमकां कोणाची हॅपी न्यू इयर नाका आमी जाणो की तें उतर आमच्या जिवीत आमच्या काळजान किल्लोलां आनी ताचें पीक ह्या वर्सा आमकां मेळटलेंच म्हणून जेजूच्या नांवान आमेन हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड म्हणटच आमकां कितें कोणाची गरज फकत देवाच्या उतराची उतराची फकत न्ही बिश्टें आयकलें म्हणून आमी ना बुधवाराच्या देवाचें उतर आयकोंक आयले म्हणून ना ना तें उतर आमच्या काळजान आमी सांबाळून दवरला जाल्यार आमी खरेपणी तें उतर पाळटा जाल्यार आमच्या जिवितांत पीक येतलेंच कित्याक देव आपल्या उतराक विश्वासी हांव एक स्क्रिप्चर घालूंक सोदता आमी काबार करचे पयलीं गालेस्कारांक हांव विसवोर 6:7 Galatians chapter 6 verse 7 जेजू कारगांव जेजू कारगांव वाचूया तुमचीच तुमी फसोव नाकात देवाक फसोवंक जायना तर आमी वोंगटाव तेंच आमी लुटतल्या आमेन जेजू कारगांव जेजू कार देवाचें उतर कितें म्हणटा तुमीच फसोव नाकात तुमीच फसो नाकात देवाक फसोवंक जायना तर आमी वोंगटाव तेंच आमी लुटतल्या लुटतल्या हाचो अर्थ कितें हांव विचारूंक सोदता बाबून हाचो अर्थ कितें जे आमी बी घातल्या तेंच आमी तेच फोड आमकां मेळटले हांव तुमकां विचारूंक सोदता समजा म्हज्या भाव भयणीनो हांवें एक बीं घातलें आंब्याचें
आंब्याचे मी घालें. ओके, आता आंब्याचे सीझन येतले आता सुमार 2 म्हयन्यांनी. आता जानेर फेब्रुवारी मार्च आमकां आंबे मेळटले. हांवें सुमार 2-3 म्हयन्यां जुनाच्या म्हयन्यान हांवें आंब्याचें झाड म्हजें घालें आनी तें किल्लोलें. तुमकां दिसता 2-3 वर्सांनी म्हाका चिकू जातले त्या झाडाचेर? ना ब्रदर. कितें जातलें? आंबे मेळटले. आंबेच मेळटले, सारकें न्ही? सारकें. जे बीं घालां तेंच फळ म्हाका मेळटलें. देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमी तुमी कितें कितें म्हणटा? एकदम ल्हान तुम्हीच बरयलां, म्हाका हय त्रास जाता वाचपाक. तुमी तुमचीच फसों नाकात, हय देवाक फसोवंक जायना. म्हणटच हांव विचारूंक सोदतां, आमी जाणो आमी आंब्याचें बीं घाला जाल्यार आमच्यान आंब्याचेंच फळ मेळटलें. म्हणटच हय हांवें देवाचें उतर घालां जाल्यार, देवाचें उतर म्हज्या काळजांत रिगून दवरना जाल्यार कसलें पीक मेळटलें म्हाका? हांवें समजा देवाचें उतर म्हज्या काळजांत रिगून दवरना, कित्याक देवाचें उतर जावन आसा एक बीं. पयलीची पेद्रूची 1:1-23 कितें म्हणटा? 1 Peter 1:23 घालया घालया घालया. 1 Peter 1:20 मागीर परतून गालेस्कारांक 6:7 पळोवया. पयलीची पेद्रूची 1:23 कितें म्हणटा? 1 Peter 1:23. कित्याक तुमकां देवान नवो जल्म दिला, तोच तुमचो बाप. तो विनाशी न्हय, पूण अविनाशी. ताणें तुमकां आपल्या सोबदा वरवीं जिवीत दिलां. हो सोबद जिवो आनी सदां जिवो उरतलो. जेजू कारगां येसू कार वो स्क्रिप्चर गायता और सोबद वय सारकें न्ही? देवाचें उतर जावन आसा सोबद, वय की ना? हय ब्रदर. देवाचें उतर जावन आसा एक सोब. म्हणटे आमी आमचें जिवीत आमकां एक नवें जीत मेळना फकत देवाच्या उतरा वरवीं. देवाचें उतर जावन आसा इज अ इनकरप्टेबल सीड. आमचे भाशेन मातशी सजमणी सारकी ना म्हाका, पूण इंग्लिशीन कितें म्हणटा? वी आर रिबॉर्न फ्रॉम द इनकरप्टेबल सीड ऑफ गॉड्स वर्ड. सारकें? हय ब्रदर. म्हणजे देवाचें उतर जावन आसा एक बीं. म्हणटच आमी आमचो सोब जाला जाल्यार आमचें नवें जिवीत जालें जाल्यार तें फकत देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवाचें उतर आमकां एक नवो सोब दिता, म्हणजे वी आर बॉर्न अगेन. पूण आमचे भितर तें उतर ना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. आमचे भितर उतर ना जाल्यार आमी आमकांच फटयना. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता गालेस्कारांक 6:7 परतून वाचया. गालेस्कारांक 6:7 कितें म्हणटा? तुमी देवाक फटय नाकात, बिकॉज देवाक कोणें फटोवंक जायना. सारकें? हय ब्रदर. वाचूया परतून वाचूया. तुमचीच तुमी तुमीच फसों नाकात, देवाक फसोवंक जायना. कित्याक आमी देवाक फसोवंक जायना? कित्याक जें आमी आमच्या काळजांत रिगून दवरलां, म्हणजे देवाचें उतर रिगून दवरलां, तें आमकां पीक दितलेंच, वय की ना? हय ब्रदर. पूण आमचे भितर देवाचें उतर ना जाल्यार आनी आमी चिंता, सायबा नवें वर्स येयलां, हें वर्स बरें जातलें? ना. हांव विचारता तुमकां बाबा, आमी कितले मागणे केले, कितलो उपास केल्लो, कितली नोवेनां केलीं, कितली मिसां आयकलीं, कितले तेर्स केले, तुका दिसता तुजें वर्स बरें जातलें? ना ब्रदर. हांव विचारता तुमकां बाबा, आयकात हां, मातशें राग धरिनाकात म्हजेर राग धरिनाकात. ना. समजा जुनाचो म्हयनो जालो आनी आतां शेतकामतीक जाणो की आतां पावस येवपाचो आहा. तुमकां दिसता तो शेतान वेतलो आनी तो तेर्स कोमेस करतलो, मागणे कोमेस करतलो, इगर्जेक वेतलो मिसां आयकोपाक, मागीर तो नोवेनां करतलो आनी खूब देवस्पण करतलो आनी म्हणटा हाला बाला ला शाला ला हें करतलो? ना. कितें करतलो? जमीन तयार करून बी तो घातलो. जमीन तयार करून आपल्या शेतान बी रोवतलो, वय की ना? हय ब्रदर. वय की ना? हय ब्रदर. तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत तें बी
आमच्या काळजान दवरपाक आनी ते आमी सारें घालून देवाक आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवन आमच्या जिवितांत पीक हाडूंक आमकां गरजेचें. कित्याक आमी सजमतां जाल्यार की आमी आमच्या कितेंय करूंक जाता. बिश्टें उतर आयकोंक जाता. बिश्टें आमी आयकलें बुधवारा दीस कितें आमी उतर आयकलें, खंयच्या प्रिचराचें उतर आयकलें आनी आमचें वरस बरें जातलें. कित्याक आमी सदांकाल मिसाक वेता, आमी तेर्स करता म्हणून. भाव भयणीनो, जें बी आमच्या काळजान आमी रिगून दवरलां तेंच उतर आमकां पीक दितलें. Our year will be full of harvest only if we have protected the word in our heart. Not with praise, not with fasting, not with praying in tongues. कित्याक भाव भयणीनो, हांव तुमकां जें सांगूंक सोदतां तें आयकात. तुमकां दिसता की जेजू मागणें करून आतां आपलो संबंद जेजूशी घट करतालो? 40 दीस आनी 40 राती जेन्ना तो ओराण्यांत गेल्लो, तुमकां कित्याक गेल्लो काय? पवित्र आत्म्यान ताका धाडलेलो, वय की ना? पवित्र आत्म्यान ताका धाडलो तेन्ना तो मागण्यांनी आसलो 40 दीस. तो उपास आसलो, तो कांय खायनासलो. आनी जेन्ना ताचें मागणें काबार जालें, आतां कितें घडलें? जेन्ना 40 दीस काबार जाले आनी ताणें उपास केलो, ताणें मागण्यांनी आसलो, आतां कितें जालें? कितें जालें? टेम्पटेशन येयलें. आं? टेम्पटेशन ब्रदर. टेम्पटेशन येयलें, सैतान येयलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, हांव जेन्ना मागणें कोत्ता, आतां मागणें केल्या उपरांत सैतान येतलो ताळण्यो घालपाक. पूण आतां म्हजो संबंद त्या मागण्यांनी आतां घट जाला म्हणून हांव त्या ताळण्यांक पयस दवरतलो आनी हांव जें उतर म्हज्या काळजान रिगून दवरलां त्या उतरा प्रमाणें हांव जियेतलो. ना तर हांव म्हाकाच फटयतलो. कित्याक हांव समजतलो हांवें खूब मागणें केलां, आतां देव म्हजें मागणें आयकतलो. तुजें मागणें देव आयकोचो ना. तुजें मागणें तुका घोटाय दितली सैतानाची ताळणी जी येता ती पयस दवरपाक. पूण जें उतर तूं सांबाळून दवरताय तुज्या काळजान, तें उतर किल्लोतेलें आनी तुका एक देवाचें पीक तुज्या जिवितांत मेळटलें. तुज्या ह्या नव्या वर्सान तुका 2025 तुका खरेपणी एक बरें पीक जाय जाल्यार तें उतर जें तूं ह्या अख्ख्या वर्सांनी ह्या म्हयन्यांनी आयकताय, खरेपणी आयकना जाल्यार सांबाळून दवरना जाल्यार तें उतर आतां किल्लोतेलें आनी तुका ह्या वर्सा बरें पीक मेळटलें. आनी तुवें तें उतर सांबाळून दवरूंक ना जाल्यार तूं कितलेंय मागणें कर, कितलेंय देवस्पण कर, कितलीं मिसां आयक, हांव तुका सांगता कांय जावचें ना. तुकाच तुमी फटयतल्यात. कित्याक हें उतर आमकां सांगता, कितें सांगता? तुमीच तुमकां फसोव नाकात. देवाक फसोवंक जायना. आमी वोंपता तेंच आमी लुंवतल्या. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. म्हणटच Praise आमी you, कांय Jesus. बीं घालूंक ना जाल्यार, नातालांच्या दिसांनी कोणाक आमी उतर दिवंक ना जाल्यार, आमच्याच काळजान तें उतर आमी सांबाळूंक ना जाल्यार, आमची गोवायकी ना जाल्यार तें जालें तें जालें. पूण ह्या नव्या वर्स कोमेस जावचे पयलीं आमी खरेपणी मातशी सिरियस जावया. बिश्टें आमी उतर आयकलें बुधवाराच्या बुधवारा, कितलें शिकोण आयकली, कितले प्रिचरांक आमी आयकलें, कितलें 25, 30, 50 वर्सांचे प्रिचरांक आयकलें, कांय जावचें ना भाव भयणीनो. कित्याक भाव जाणय, हांव तें उतर प्रीच करीत जाल्यार आयकात हांव कितें सांगता तें. कित्याक पवित्र आत्म्यान म्हाका हें सांगलें. हांव कितलें उतर प्रीच करूं, कितलें उतर हांव शिकूं, 10 वर्सां, 25 वर्सां, 50 वर्सां, 60 म्हणजे केस पिकले पासून हांव उतर शिकयतां. पूण जें हांव उतर शिकयतां तें हांव उतर पाळ्ळी ना जाल्यार म्हजें निसंटन जातलें. कित्याक हांव एक फटकिरो जातलों. हांव दुसऱ्यांक सांगता हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. पूण जेन्ना हांव शिकयना, हांव एकटोच आहा, त्या वेळार हांव कितें करतां? खरेपणी तें उतर हांव पाळटां, खरेपणी ती चोत्रायन दवरतां, खरेपणी तें उतर म्हज्या जिवितांत सारतां, वा हांव फकत तें उतर परगट कोत्तां दुसऱ्यांक, पूण हांव तें उतर पाळिना. हांव म्हाकाच फटयतां. देखून भाव भयणीनो, जें उतर आमी शिकयतां, जें उतर आमी पाळटां, तें पयलें आमी पाळूंक, पयलें आमी करूंक, पयलें आमी ताचो फायदो घेवंक, पयलें आमच्या जिवितांत तें पीक येवंक एकदम गरजेचें. आनी तेन्नाच
आमी तें उतर दुसऱ्यांक दिवंक आमी फुडें सरया ना तर आमी आमकांच फटयतले आमी समजतले की आमी प्रिचर म्हणून आमी शिकयता म्हणून दुसऱ्यांक आमी देवाच्या राज्यान हाडटा म्हणून पूण आमीच आमकांच फसयतले देखून आयज सान ह्या नव्या वर्सान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावन तें उतर सांबाळून तें उतर पाळून दुसऱ्यांक ती बरी खबर दिवंक आमी एक जैतिवंत जिवीत आमचेंच पीक आमकां मेळ्ळ्या उपरांत तें दुसऱ्यांक आमी दाखोवपाक त्या बाबतींत आमच्या जिवितांत कितें बरें घडलां जाल्यार आनी हांव आतां दुसऱ्यांक सांगीत जाल्यार पळय हांवें बटर चिकन बरें केलां म्हजी रेसिपी बरी आहा हांव चाखतां कोणें बटर चिकन केलां हांव ताका विचारतां म्हाका रेसिपी दी रे बाबा हांव घरा येतां आनी त्या रेसिपी पोरमणे हांव करतां तेच भाशेन जें बटर चिकन तांच्या घरा हांवें खालां तेंच बटर चिकन म्हज्या घरा करूंक जाता तेच भाशेन हें उतर जें हांव आयकतां हें उतर जें हांव परगट करतां हें उतर जें हांव शिकयतां हें उतर जें हांव दुसऱ्यांक सांगतां तें म्हज्या जिवितांत म्हाका पीक दिना जाल्यार हांव म्हाकाच फटयतां हांव म्हाकाच फटयतां हांव दुसऱ्यांक दाखयतां की हांव व्हडलो प्रिचर म्हणून हांव दाखयतां की सगळें म्हज्या जिवितांत बरें चलता म्हणून पूण खरेपणी हांव काळ जाणटां तें उतर पाळिना हांव म्हाकाच फटयतां म्हजें निसणटोन जातलें देखून भाव भयणीनो ह्या नव्या वर्सा आमकां फटोवपाची गरज ना आमच्यान देवाक फटोवंक जायना जें आमी उतर आमी आमच्या काळजान रिगून दवरलां तेंच किल्लोतेलें आमी सांबाळून दवरया देवाचें उतर आनी त्यो आपल्या उतराक विस्वाशी म्हणून ह्या वर्सा आमचें जिवीत एकदम बरें जातलें आनी आमच्यान देवाक आर्गां वाखाणण्यान दिनवास दिवं जाता आनी आमी दिवया आयज कन्फर्मेन्स करया जें उतर आमच्या काळजान आहा तें किल्लोन आमी एक बरें पीक हाडूंक आमी आयज देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवया आमेन थँक्यू आमेन जेजू घालना जेजू कारगा जेजू घालना लवी सगळ्यांच्या बापा दिनवास तुका या ओतनीक जेवणा पासत तुज्या उतरा पासत जें जावन आसा आमच्या पावलांक उजवाड आमच्या पावलांक दिवो आनी आमच्या वाटेक उजवाड दिनवास तुका बापा तुज्या पवित्र आत्म्या पासत जो आमकां सदांच तुज्या उतराची सजमोनी दिता तुज्या उतरांत बोल आसा तुजें उतर जावन आसा तें दी आनी तातूंत पदवी आसा जायतें भरपूर पीक दिवपाक आमकां फकत जाय तें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरूंक ताचेर नियार करून तें पाळूंक आनी तेन्ना आमकां जायतें पीक फावो जाता पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें पीक पयलें आमच्या जिवितांत सदांच घडोवन येवंक दी आनी तेन्ना आमी दुसऱ्यांकूय हे तुज्या उतराची बी घालून तांच्या जिवितांत बोंपून तांकांय जायतें पीक मेळूंक आमी पावतले आनी हें सगळें घडटा तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान ही शिकवण जायत्यांकूय फावो जावन दी जी अजुनूय काळोखांत आसात जाणें तुजो मोग चाकूंक ना पूण तांकां ही शिकवण फावो कर दुनिया हें मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन 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 जेजू कारगा